जूनाचे 4 तारखेचे आज मेरेन आम्ही हे महिन्याच्या गांवांत 3 प्रोजेक्ट सध्या होल्ड ऑन दवरलो आहे. आणि पयलो प्रोजेक्ट म्हणल्यार तो पांचपाटांत. आणि तो प्रोजेक्ट एक व्हडलो प्रोजेक्ट तो 1,20,000 स्क्वेअर मिटर सुमार जमीन त्याची. आणि तितून पार्ट ऑफ इट इज इन अ नॉन डेव्हलपमेंट झोन. आणि हेर बाकी म्हणटा तुगे पॅडीफिल्ड्स आहे आणि हेर बाकी आहे ते तुगे थोडे डिफरंट झोनींग आहा तेका. आणि हो प्रोजेक्ट पळय हांव सांगतो पांचपाटांत थिंग कारगील म्हणटा आतां तेका सारको टचिंग एक्झिस्टींग कारगील. हो पळय प्लॉटींग पळय चलता थिंगा तेका सारकें टच जायना तें कारगील. आतां कारगील जेन्ना कारगील जाल्लें आमगेले हे कुडतरी गांवांत तेन्ना आमी एक 20 वर्सांचे 22 वर्सांचे तरूण आहले यूथ. पूण कोणेंच आमकां आमी थिंग वचोन चोवूं नये बाबा थिंग कितें जाता तें कित्याक आमकांय खबर ना. आनी ते बेश्टे थिंग कोणें तरी बारीक बारीक स्मॉल ड्वेलिंग हावजीस काडली ती मागीर तेणें विकली. पूण आतां तर थिंग वचोन तूं चोय तूं ते एक तुका धारावी स्लाम्सूय म्हणून कळना. एक 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 सारको एक ब्लॅक स्पॉट एक ब्लॅक स्पॉट ऑन दीस कॉन्स्टिट्युएन्सी इन एवरी वे. आतां कोण तेजो कारणाबुदी कोण ते प्रोजेक्ट हाडला ते सगळे लोकांक खबर आहा तेजेर आनी उलोवन फायद ना कळटा न्हू. बट मेन थींग कितें लोकांचो थिंगा इश्यू आहा कित्याक कोणें थिंगा तें ऑब्जेक्ट करून लोकांक खबर नासली वॉट वील बी द आउटकम ऑफ सच ए प्रोजेक्ट. आज आमी तो चोयला थिंगा आउटकम कितें जाता तो. आतां हेच जालो आहा थिंगाचो लोक पळय तेंचे कोण ड्वेलिंग केलो न्ही तेणी ते भाड्यान दिले ते आनी रावताय बिकॉज थिंगा लिवींग कंडिशन इज बॅड. सगळे तरे लोक आहा थिंगा तितू हांव म्हणा सगळे वायट आहे म्हणून थोडे बरे लोक आहाय थिंगा काम करून पोट भरपाचे. पूण चडशे ऑपॉर्च्युनिस्टीक लोक इलेक्शना टायमार पयशे घेवपाचे बेश्टे बेकारपण करून बेश्टे वायट वेव्हार करपाचे. थोडे लोक बरे आहाय पूण असले चड आहाय थिंगा. आनी हे फकत इलेक्शना टायमार इलेक्शनांत पॉलिटिशियनांचो सपोर्ट घेवन कितें तरी आपणागे बेनिफीट घेताय आनी गांवांत वायटूय तेगे कंट्री वायट करताय. आतां आमगे इंग्लीश स्कूल आहाय हे स्कुलां कोणूच वचत ना आमगेल्या मायंडी स्कुलान. पूण सगळे भुरगे थिंगाचे बॅड एलिमेंट्स. सो थिंगा कोण बरो रिस्पेक्टेबल पेरंट्स आसा थिंगा वचपाक सोदना ते खातीर आनी कार्मिको पेला धाडटा म्हणून धाडटाय. आनी इवन थिंगाचे तेंगले लोक आहाय जाता तेंगले भुरगे थिंग बरे मातशे बरे रिस्पेक्टेबल आहाय ते देखून ते इस्लाम धाडूंक सोदनाय. दीस इज द स्टोरी. आतां हें आमी सगळें जाण जायना आतां नाव इट इज क्रिस्टल क्लियर. आतां तर तूं हे टायमार तर तूं वचून चोयशी सगळे वयरच्यान उदक रोडार येता. तें उदक आसलें तें जाणाय इट्स नॉट क्लीन वॉटर. आनी सकयल पळय गांव आहा आमगे थिंगा स्थानीक लोक रावतालो ते इल्ले करून थिंगाचे आतां ते मायग्रेट जाताय बिकॉज थिंगा रावन तेंका इट इज नॉट एटमॉस्फियर इज नॉट सेफ फॅसिलिटीज आर नॉट प्रॉपर. ते बांय आहाय ते मात कंटॅमिनेट जाले. सो हें सगळें आमी जाण जाय. जे मनीस आमी लोकांक हिंचून काडला पळय आहाय न्हू ते दुसरे सायडीचे तेणी हे इश्यूआचेर लक्ष घालून हे प्रोजेक्ट आनी बाबा आमकां असले प्रोजेक्ट नाकाय. आवर विलेज सद्याक इट इज अ बीग प्रॉब्लेम फॉर अस. आज पासून पंचायता कडेन ही पंचायत पळय आमची आहा ते पंचायता कडेन आजून गार्बेज ट्रिटमेंट करपाचो कसलोच प्रोसिजर ना. दे आर नॉट इंट्रस्टेड इन दीस. तेंगे इंट्रस्टेड कितें दे आर कम फॉर देर ओन बेनिफिट्स. लोकांक तेंगे विचून धाडले ते दे आर फॉर देर ओन बेनिफिट्स. आतां हो काल आमी प्रोजेक्ट पळोवन केला तो 25 फ्लॅट्स विथ स्विमींग पूल आनी सम कमर्शियल शॉप्स. आतां तो रोड तुमचे आनी काल इन्सिडेंटली काल सकाळीं थिंगा गाडी वरून तेजेर मारल्या ट्रान्सफॉर्मराचेर मारली. सो हे रस्ते पळय आमगेले थिंगा आजून आहा ते ट्रॅफिक सांबाळपा जायना बिकम सॉलिड किओस. सो हे जाण जायना आमगेले हे आमगेले सगळे पळय इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पळय न्हू ते आर नॉट बॉदर्ड.
सो नो पीपल हॅव टू टेक दिस इन द हँड. मिटींग पयर कोणी तशी मिटींग बी घेतली होय आमगे आतां व्हडली मिटींग जातली हिंगा आनी ते सरपंचानूय सांगलां की आपण बॉडी घेतलो बॉडी एक मिटींग घेतलो आनी हे प्रोजेक्टा वयर आपण मिटींग घेतलो आनी तो मिटींग जर रोखडी घेयना जाल्यार आमी घेतले.